हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चॅनल. सो आयच्या व्हिडिओनी जो क्रूज शिपार जॉबा वचपाचो प्रोसेस लागता तो स्टेप बाय स्टेप ह्या व्हिडिओन हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. जाय जाणांगे ड्रीम आसता आपूण बोटीर वयतलो, आपल्याक बरो कॅरियर करतलो, आपल्याक फ्युचर करतलो, आपल्याक फॅमिली चोयतो म्हणून. सेम थिंग हेच भाशेन मुगली ड्रीम आहलोली. हांवूय बी एक कडेन गेलोलो जॉबा एप्लाय करपाक क्रूज शिपार. अनफॉर्च्युनेटली मुगे जालें ना, पूण जी नॉलेज म्हाका एक्सपिरियन्स थिंग मेळ्ळा, जे तेंच्यांनी सगळे रिक्वायरमेंट्स कितें सांगलो तेच हांव तुमचे कडेन शेअर करता विदाउट वेस्टिंग एनी टायम. सो फर्स्ट थिंग जाय आसत तें वेरी इम्पॉर्टंट एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन. 10वी नाल्यार 12वी मिनिमम जाय पडटा, हे दोना भितरली. कित्याक मिनिमम 10-12 तर जायत पडटा एनी हाव. ओके, सो हें जालें एड्युकेशनाचें. आनी मेन थिंग म्हणटा तें आमी इस्कुलान जायते लँग्वेजी शिकताय थंय, पूण तितूंतली भितरली इंग्लीश सारकी मॅन्डेटरी ती येवपाकूच जाय, कंपल्सरी म्हणटा ती इंग्लीश येवप. कित्याक आमी बोटीर वचोन हिंदी जावं आनी कसली दुसरी लँग्वेजी आसा ती आमी उलोवपा न्हय, कित्याक इंटरनॅशनल गेस्ट आसताय. सो इंग्लीश कंपल्सरी. हें दोन जालें. हॉटेल मॅनेजमेंट. आतां तूं हॉटेल मॅनेजमेंट करतलो ओ डिप्लोमा करतलो हेजेर आतां डिपेंड आसता. आतां इंडिये तरी आमी हॉटेल मॅनेजमेंटाचो कॅरियर करतो जाल्यार आमच्यांनी इंडिये तरी जॉबार रावता जाल्यार आमी हॉटेल मॅनेजमेंट खूंय करपा जाता. जायती हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेजी आहाय चोय. बोटीर जर स्पेशली वचपा जाय जाल्यार वेरी इम्पॉर्टंट डिप्लोमा. जरी तर तुमकां डिप्लोमा आसा जाल्यार बोटीर वेरी इजिली चान्स पडटा. आनी खंयच्याय इंडिये पासून तुका हॉटेलांनी रोखडो डिप्लोमा जाल्यार जॉबाक घेतले. पूण हांव प्रिफर करता तुमी तर शिपार वयतो जाल्यार डिप्लोमा कराय आनी मागीरूच शिपार एप्लाय कराय, तें बरें जातलें. आनी चोय वेरी इम्पॉर्टंट जायते भुरगे हॉटेलांनी कोर्स कोत्ताय. आतां तें हॉटेल म्हळ्यार बेश्टें चलपा ना. इथींग खंय लोकल हॉटेलां तें सो कांय चलपा ना. हॉटेल म्हणटा तें बरें हाय स्टँडर्ड जाय, लायक ग्रँड हायत, मागीर ओबरॉय, ITC, मागीर दलिला आनी दुसरी हॉटेलां जे बरो इंटरनॅशनल चेन्स आसाय तीच हॉटेलांनी जाय पडटा. कित्याक तेंगे जे सर्टिफिकेट आहा, तेंगे जे पोजिशन स्टँडर्ड आहा तो सगळो हाय आहा, तेंगे सर्टिफिकेट हाय हेजेर रँकिंगार हें कोत्ता. ओके, सो जायते आनी हॉटेलां आहाय, तुमकां खबर आसतली जायते हॉटेलां आहाय. रेडिसन ब्लू आनी खंयचे ती हॉटेलां हाय जाताय. हें लोकल हॉटेल 5 स्टार हितून कॅटेगरी न्ही ना. थर्ड थिंग लागत तें तुगे वर्क एक्सपिरियन्स. आतां जायते भशेन आसता. लोकांनी जायते डिफरंट फिल्डांनी काम केलां आसता. पूण बोटीर वचपाचो हॉटेल मॅनेजमेंट नाल्यार डिप्लोमा तुमकां सांगिल्लें जाय पडटा. पूण एक ती CV आसता तुगे वर्क एक्सपिरियन्स आसा, तुवें कितें केलें तें सगळी. थोडे न्ही CV आपल्यागे सगळें एड्रेस घालताय, हें घालताय, कितें शिकवलें तें घालताय न्ही, शॉर्ट एंड सिंपल कोत्ताय आनी दिताय. तेजेर चोडूय हें आसना. CV एशें करून एक सारकी बरी करपा जाय की CV चोयनूच तुका जॉबा सिलेक्ट करपा जाय. सारकी बरे भाशेन नीट क्लीन सारकी क्लियर आनी तुगे जॉबा स्केल तुगे एक्सपिरियन्स सगळें सारकें बरें घालपा, डिटेलींग घालपा जाय. कोणें तुवें CV चोयन सारकें तेगे एक मायंडा सारकें हें जावपा जाय, हेगे CV बरी आहा. आनी ती तुका जेदोना तूं खूंय इंटरव्यूआ वयता क्रूज शिपाच्या, थिंगा तुगे CV चोयन थिंगा तुगे CV चोयता आनी थिंगा तुका क्वेश्चनीस जाताय. कोर्स आसता STCW, तो कोर्स फायर फायटींग कोर्स आसता, तो करपा पडटा. तो 14 डेजा आसता. बोटीर कितें आतां प्रॉब्लम जालें, उज पेटलो आनी कितें जालें जावं तूं कितू आतां गेस्ट आसताय 5000, 6000, 4000 जाय टायम मागीर क्रू मेंबर्स आसताय, जाय स्टाफ आसता थिंगा. तूं सगळे गेस्टांक पयलीं सुद्दां केश करून हँडल करतलो. सगळे जे व्हडले आसता ते तूं तांकां बरे भशेन हँडल करपा जाय. त्या टायमार जो सिट्युएशन जाता, उज पेट्टा, कितें रॅरली हें जायनाय, पूण इनकेस कितें जालें जाल्यार सो तो कोर्स न्ही वेरी इम्पॉर्टंट आसता, सांगिल्लो तो हांवें. ओके, मागीर जो हें तो फायर फायटींग कोर्स जालोच तें सगळें जालें. नेक्स्ट जो प्रोसेस लागत तो जावन आहा CDCचें फूल फॉर्म जावन आहा कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. आनी हेजेर न्ही तुगे सगळी डिटेल घायलो आसता. तुवें बोटीर कितू वर्सां काम केलां, खंयचे बोटीर काम केलां, कितें सगळें जेदोना तुका कॉन्ट्रॅक्ट एंड जाता न्ही, सो तेजेर डिटेल ती CDCचेर सगळी आसता. ओके, CDC वेरी इम्पॉर्टंट आसता. तेजे उपरांत जालें CDC जालें, सगळें जालें. मॅडिकल लागता. आतां कंपनी जे क्रूज शीप कंपनी आसताय तेंगली ओन मॅडिकल सेंटरां आसताय. आतां मोस्टली सेंटरां जी मॅडिकल आसताय ती बॉम्बे आसताय. कित्याक बॉम्बे जावन आहा सगळे कंट्रीची एम्बसी सगळे थिंगा आसताय. सो मोस्टली कितें जाता तें सगळें बॉम्बेसान जाता. सो मॅडिकलूय तुवें फीट जावपा पडटा. सो फीट फॉर वर्क म्हणटा आनी तुका मॅडिकलाचे सगळो स्टॅम्प मारताय.
फीट जालें, अनफीट जाल्यार अनफीट मारताय, म्हणजे तूं मेडिकला फेल जालें जाल्यार अशें करून. मागीर जो प्रोसेस येता तो जाता विजाचो, US विजा. आतां तर तुमगे शीप तरी USA सावन सेलींग जाता जाल्यार US विजा पडटली, अदरवायज शेंगेन विजा पडटली. इट डिपेंड्स ऑन तुमगे कंट्री खंयचे कंट्री सावन सेलींग जाता तेजेर, आनी खंयचे कंट्री शीप आनी खंयसान हें जाता तेजे प्रमाणे ती सगळी विजा पडटा. हें सगळें जालें तेजे प्रमाणे आमकां मेन आतां पासपोर्ट जाय चोय. पासपोर्ट नाल्यार बोटीर वचपा जायना. आमकां इंडियन पासपोर्ट आहाय, इंडियन पासपोर्ट केलो ना जाल्यार एप्लाय कोराय. 15 डेजांनी अदरवायज 20 डेजांनी ती येता, रोखडी फास्ट येता. टटकल जाल्यार टटकल करपा म्हणटा, टटकल केल्यार आनीक फास्ट येता, पूण ताका पयशे सुबेज पडटाय. अदरवायज नॉर्मल प्रोसेस आसा तो 1,500 भितर जाता, कोरियरांतल्यान घरा येता. सो इंडियन पासपोर्ट म्हणटा आनी हांव कोणा कडेन आसतली जाल्यार कोराय. मारगांवूय आमगे पासपोर्ट ऑफिसा पेन्जीम आहा, हेडक्वॉर्टर ते पेन्जीम आहा. आनी लास्ट जो प्रोसेस आहा तो जावन आहा टिकेट. टिकेट तुका कतर एअरवेज, ब्रिटीश एअरवेज, वर्जन, मागीर आनी डिफरंट व्हडले जायत फ्लायट्स आहाय. मागीर तुका कनेक्शन दिताय एअरपोर्टासान त्या एअरपोर्टार, मागीर पिकअप आहा अंटील शिपार पावसर थिंग ड्रॉप कोत्ताय. सगळे ते फेसिलिटी आहा ती कंपनी कोत्ता आनी टिकेटूय कंपनी दिता. हें आतां जितलें तुमकां इन्फॉर्मेशन दिलां, हांवूय बी बॉम्बे गेलोलो. ओके, सांगत तुमकां खंयची ती जावन आमगेली एअरबॉर्नान हांव ट्राय करपाक गेलोलो, पूण तेंच्यांनी म्हाका सांगलें कितें कोत्तें ऑनलायन कर म्हणून, ऑफलायन कांय जावपा ना म्हणून. आनी दोन कडेन एअरबॉर्नान ऑफिसान वचून येयला. सो आयडा शीप आहा, कार्निवाल आहा, क्रूज आहा, डिजनी आहा, जायते वर्जन आहा, जायते कंपनी आतां शीप जालो आहाय. डिफरंट शॅम्पोनीस ऑफ सीस आहा, कितले व्हडले शीप जालो आहाय चोय. नॉर्वेजन आनी खंयचे तुमी खंयचे तर शिपार वयताय ती पयले बेसिकली इन्फॉर्मेशन काडाय. गोंयांत जाल्यार गोंयांत जायते सेंटर आहाय, एजंट्स आहाय, आनी जायते कडेन आहाय, बॉम्बे आहाय. तुमच्यान ऑनलायनूय चॅक करपाक, हूंय चॅक करपाक जाता. हें सगळें डिपेंड तुमचेर कोत्ता, तुमी आतां खंय वयताय तें. अनफॉर्च्युनेटली मुगे कामां जो केलोलो जालो ना. वेरी इम्पॉर्टंट हांव तुमकां सांगो, एड्युकेशना लागून मुगे जालो ना. ओके, पयशा बद्दल म्हणटा सगळें अरेंज करपाक जातालें. बाकीचें हांवें बी हॉटेलान काम केलां म्हापशा आसतना, हांवें बी कॅटरिंग कोर्स केला ना म्हण सर्टिफिकेट्स आहाय चोय. मागीर हिंगाय कामाक गेलां, सालगांवकारान काम केलां, थिंगाची मुको सर्टिफिकेट आहा. 4 कडेन मुगे सर्टिफिकेट आहा. पूण एड्युकेशन वेरी इम्पॉर्टंट चोय. तुज्यान जाय जाल्यार मागीर SSC करपा जाता, 12th करपा जाता, करपाक केन्नाय जाता, जायना न्ही. पूण हें तुमकां सांगिल्लें तें हांवें बेसीक इन्फॉर्मेशन दिलां. जर तर हांव हितून कितें मुगे मिस्टेक जाला, आय एम वेरी सॉरी. कितें आहल्यार म्हाका करेक्ट कोराय. कितें सांगिल्लें तें सगळें, आनी तुमगेलें कमेंट कितें आहा तें हितून घालाय. सो हें सगळें ड्रिमा हेजेर आहा. कोण पावले ते पावले, ना ते ना पावले. थोड्यां जाय आसता तो शेअर करपाक, आपूण केश करून गेला. थोड्यां नाका आसता तो आपल्या कोणाकूय शेअर करपाक, कित्याक कोण वयता ते वचया म्हणटा केश करून, आपूण तेका कित्याक शेअर करूं. तो आनी मागीर एक दिसा व्हडलो जालो जाल्यार हेका लागून हें आमगे एक उणेंपण जाता काळजान. आमी कोणाक कांय प्रोसेस शेअर करनाय. केश करून आमी UK पासपोर्ट केल्या, कितें केलां, केसो डॉक्युमेंट्स कितें कोण नाका, कोणा नाका. शेजारी वयर सोडलेलो, शेजाऱ्या नाका दुसरो वयर सोडलेलो, भावा नाका भाव, अशें करून आहा संवसारान. अशें करून चलता, अशें करून डिजायन केलो आहा. खूब वसाय इंटरव्यू खंय जाताय थिंगा, अदरवायज जायत सेंटर आहाय हिंगा आमगे आल्ल्याम. थिंगा एअरबोर्न आहा, बॉम्बे एअरबोर्न आहा, कामस्की आहा, मागीर ट्रॅफको आहाय. जायत करून तुमकां बेसीक इन्फॉर्मेशन आहा ट्रॅव्हलाची कित्याची मेळटो ती सगळे कडेन. ओके, सो ह्या आयच्या ब्लॉगान इतलें. चॅनल न्यू आहा, चॅनल सबस्क्रायब करा, शेअर कराय आनी लायक कराय. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू.